बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितीच्यानो, आयचो मिसाचो विशय जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकलूत दाखोवया. बापाची मुनिस्कुलाचेर आसलोली मोगाची नदर तशेंच जेजूचे काकलूतवण कालचा भाशेन जाणें सगल्यांक सांडलोल्यांक सोडवून दिली. तशेंच आमी सोन एकल्यान जावं आमचो सेवादोर आमकां उलो करता. दुबाविरेत हें करूंक आमकां समाजाचे देगेर वेचें पडटलें. बागियन फ्रांसीस शावियरान किरकोल मनशांचो मोग केलो. ताची देख घेवन क्रिस्ताची काकलूत समाजाचे देगेर आसलोल्यांक घायाल काळजांक आमी दिवया. हीच कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. ये म्हूण जेजू लागीं आमी गायन करून मागलां सुरवातेकूच. जेजू आयलो, जेजू येवन आमकां व्हडलें मिसांव दिलां. आनी तें मिसांव म्हळ्यार दुसऱ्यांक बेसांव जावं, पेसांव जावंक न्हय, बेसांव. सगल्यांक काकूत दया बापाची ताणें वांटली. त्याच मिसांवान आमकांय आयज ताणें आपयल्यात, उलो दिला. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकतले हांव नियाळटले हांव. आमचो गोंयचो साहेब तेंच करूंक हांगा आयलो, बापाची काकलूत वांटपाक, शिंपडलेल्यांक, पयस आसलेल्यांक, सांडलेल्यांक. आयज आमी परब करता बागेवंत आंब्रोज, व्हडलो बागेवंत, 4थ्या शेंकड्यांतलो. ताचे वरवीं आमकां व्हडलो आनीक एक बागेवंत मेळ्ळो, सांत आगुस्तीन. ताच्या दयाळायेक लागून आंब्रोजीचे खोटो मनीस आसलो, पातकी मनीस आसलो, ताचे थंय देवाची काकलूत ताणें वांटली. ताच्या आवयक रडोन ताचे लागीं मागताली, बरो जावंक आगुस्तीन, सांत आगुस्तीन. तिकाय बुजवण दिली. आनी आमकां व्हडलो ताच्या आदारान बागेवंत आगुस्तीन व्हडलो सांत आमकां मेळ्ळो. आमी एकामेका सोबे अशीच जेजूची काकलूत हे मिसाचे भेटेंतल्यान चाकून आनी हे परबे समयार आमच्या गोंयच्या सायबाच्या चाकून ती वांटूंक ह्या मिसांतल्यान मागतना जायते पावटे करूंक आमी आमचे मिसांव विसरल्यांव, चुकल्यांव या आनी दुसऱ्या चुकीचें बोगसोणें मागून सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत ताल्यो सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Ah
प्रार्थुया. बापा बेगेवंत आमरोजा क्रिस्ती बावाडताचो शास्त्री आनी आदाराचो धिरादीक गोवडी तुवें केलोय. तुजे पवित्र सोब्या जाणवायेन आनी धिरान चलोवच्याक ताचे वसले तुज्या काळजा सारके गोवड्यांची गरज. आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. जाका इस्रायलान पवित्र म्हूण वंदिता तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरजे जेरुजाल्यान तूं बिराड करतली आनी रुदन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्पुरान तुका दोगदोगदाचो उंडो आनी उबोत्र्यांचें उदक दितोस तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्या दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले. हीच ती वाट. तसोच चलून वच. जमनीन बी ओपताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी घोटायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रून मैदानार सरतलीं. जमीन कामायस करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दात्र्यान किसोन नितळ केल्लो कोरो ओरो खातली. ज्या दिसा कोटांचो बोस जातलो त्या व्हडल्या निसंतोणाच्या दिसा सगळीं ऊंच पर्वताचेर आनी सगळ्या दोंगरांचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोरजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चादणे सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलेले भाशेन वत 7 फावटी कडक लागतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नखेत्रांचो आंकडो ताणें थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. थोर आनी बळिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जाणवायेक मितमेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy, soy, salves para. Soy, soy, salves para. Soy, soy, salves para. Soy, soy, salves para.
परमेस्पर आमचो मुन्सिबीदार, ताणेंच आमकां समूट दिल्या. तो आमचो राजा, तोच आमची सोडवण करतलो. Soy, sorves, ora. Soy, sorves, ora. Soy, sorves, ora. Soy, sorves, ora. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ मान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत, स्वर्गा राज्याची बरी खबर परगटीत, सर्व जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नगरा गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून ताणें तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडूंक आनी सगळे तरेचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. जेजून तांकां अशें म्हळें, इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या मेंढरांसरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, कोड फुटलेल्यांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. जेजू ख्रिस्ताचें शोभोडतो महानये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भणीनो, रतन टाटा व्हडलो संवसारांतलो नांव आसतो आनी आमच्या देशांतलो उद्योगपती बिझनेसमॅन हालीं सोंपलो. आनी ताच्या मरणान जायते जाण आपलोच घरचो मेल्ल्या भाशेन जायत्यांक भोगले. आपलोच मनीस मेल्ल्या भाशेन फॅमिली मेंबर दूख जालें. ताचो ड्रायव्हर म्हणूंक लागलो ताच्या मरणा उपरांत, माय गॉड इज नो मोर. म्हजो देव सोंपलो. म्हळ्यार ताका देव कसो तो मानतालो ताचो ड्रायव्हर ह्या त्या व्हडल्या मनशाक. ताचें बिझनेस येतें तेतें न्हय. सुमार 100 मायल्स देशांनी ताचें तें पसरलेलें आसा, पावलेलें आसा ताचें व्हडलें बिझनेस. 9 एकुणीस ताच्यो कंपनीज नांव वस्त्यो, येदें व्हडलें विस्तारीत ताचें व्हडलें बिझनेसमॅन. दुसऱ्या बिझनेसमॅना भाशेन हो बिझनेसमॅन रतन टाटा न्हय. ही वॉज अ बिझनेसमॅन विथ अ डिफरन्स, वेगळेच तरेचो. ही वॉज अ कंपॅशनेट बिझनेसमॅन. लोकांची दया माया करतलो, चुरचुरे धरपी, तेंच केलें ताणें. ही नेवर compromised his business profits, causing any difficulty to his staff or workers. कोणाकूच आपल्या कामदारांक कसलोच त्रास दिनासतना आनी आपल्या बिझनेसाचो फायदो पडनासतना ताणें बिझनेस आपलें बरेंपण दाखयलें. बिझनेसाचो फायदो न्हय, नॉट बिझनेस प्रॉफिट्स. तें करून आपल्या कामदारांक पिडापीड दिवप, तांकां कमी पगार दिवप, ना, तें केलें ना. हो बिझनेसमॅन रतन टाटा पारसी समाजांतलो. ताच्या धर्माच्यो 3 गूण आसात धर्मांतले. ताचेर ते व्हॅल्यूज आमी म्हणटा, हुमता, हुक्ता एंड हवास्ता म्हूण 3 उतरां. हुमता म्हळ्यार बरें चिंतप, गूड थॉट्स. हुक्ता म्हळ्यार बरीं उतरां, गूड वर्ड्स.
आनी हवासता म्हळ्यार बऱ्यो कोरन्यो, गूड डीड्स, जिवीतभर हेंच तो करीत गेलो, बरेपण वाटीत गेलो, दुसऱ्याचें बरें चिंतून गेलो, कोणाचें वायट वांकड्यो येवजण्यो मांडण्यो येवजिल्यो ना. महात्मा गांधीजी म्हणटालो, when you make a decision, think how it is beneficial to the poorest person in the country. गांधीजीचें उतर. तूं कितेंय बिझनेस कोत्ताय, कसलेय एक निर्णय घेताय, तो गरीबांतल्या गरीबाक, देशांतल्या तो फायद्याचो जावंक जाय. महात्मा गांधीजी म्हणटालो. रतन टाटा असलेंच जियेलो, सगळेंच ताचें बरेपण चिंतून. आयचो विशय आमकां तेंच करूंक आपयता. आयचो विशय आमकां म्हणटा, जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलेल्यांक काकूत दाखोवया. Compassionate like Jesus to those on the periphery. रतन टाटा येदो व्हडलो मनीस, बिझनेसमॅन वेगळेच भाशेचो, कंपॅशनेट बिझनेसमॅन. ताज ताच्या हॉटेलाचेर बोमाय 10-15 वर्सां फाटीं हल्लो केल्लो आकांतवाद्यांनी आनी ताच्या थोड्या कामदारांक भितर आसलेल्यांक बंद करून मारले. तांकां ताणें वाऱ्यार सोडलें ना तांचे फामिलीक. एक एकले फामिलीक वारा वचोन ताणें भेट केली, बुजवण दिली, तांच्या दुखांत सहभागी जालो आनी तांकां सांगलें, तुमचे पगार तुमच्या मनशाचें चालूच उरतलें, तें बंद जावचें ना. जिवीतभर तांकां आतां कितले तांचे सगळे पगार तांकां दिले. दीत राव म्हयन्याच्या म्हयन्या. तांचो मनीस सोंपलो, तांकां वाऱ्यार सोडली ना. घरा वचोन एक एकल्याक बुजवण दिली. हो तो दयाळ काकुलती मनीस म्हणटात ते येदो व्हडलो. रडयलें ना, लोकांच्या दोळ्यान दुकां काडलीं ना. आयज आमी नियाळ करता वस आनी आमचोय आपोवणें हेंच सुरवातेक सांगतलो, आमचें आपोवणें दुसऱ्यांक बेसांव जावंक आमकां जेजू आयशू वर्तमानांत सांगता, आपयता. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. He will heal the broken-hearted and bind up their wounds. तांचे घाय बांदून पेकयता. जाबाबान आमी म्हटलां, कोण करता? दोनी देव. तांच्या तोंडांतल्यान आनीक रुतान भायर सरची ना. ती आनीक पयल्या वाचपांत दोनी देव म्हणटा, You shall weep no more. पुरो तुमची दुकां आयल्यान ती ह्या फुडें ना. हांव तुमचो फुडल्यान फाटल्यान हे वाटेन ते वाटेन हांव तुमकां मार्गदर्शन दितलो, सुरक्षीत गांवांत पावयतलो. दोनी देव आपले परजेक काकूत दाखयता. ओस्कोत परजेक, पातकी परजेक. आनी हेंच मिसांव इस्काकलू दयाळाय दाखोव जेजू आयलो. शुभ वर्तमानांत आमी आयकले. जुदेयाच्या देवस्थानांशिकोय स्वर्गा राज्याची बरी खबर पुरगोटीत, सगळ्या तरेचो पिडा रोग बरो करीत, सगळ्या नोगरां गांवांनी तो भोंवतालो. He went throughout all the cities and villages. शारांनी रावलो ना. आमकांय पाद्रींक एक व्हडलें लिसांव आसा, व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्जो घेवन बीग पॅरिशीस, सिटी पॅरिशीस, थंयच रावूंक न्हय, गांवांनी वचपाक, विलेजीस. जेजून केलें तें सगळ्या नगरांनी म्हळ्यार सिटीज, गांवांनी, विलेजीस अंतर केली ना. आनी समाजाचे कडेक दोशेर पडलेल्यांक इलाज दिलो. बार्तिमेव रस्त्याचे बेदेगेर बसून भीक मागतालो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. इतलो लोक आसा, गर्दी आसा. जेजू ताचो ताळो आयकता, थांबता, ताका आपयता, ताची दोळ्याची दिश्ट दिता.
काकूत म्हणटा ते ओस्तोरेचो पूत मेल्लो एकलोच विधवा ती विडो पुरूंक वताले वितेराक थांबयता रडटाली विलापताली तिका म्हणटा रडो नाकाय पुताक ताचे काशीक हात लावून बरो करता जिवो करता खुशालकाय हाडटा जाकेवूय गिरेस्त मनीस आस्तीक मनीस तोय समाजाचे देगेर पडलेलो सगळ्या लोकांक ताका भायर घातलेलो कोण उलयनासलो ताका ती तो झाडार चडलेलो पयस खंय झाडांनी पानांनी लिपोवन पळयतालो जेजून ताका पळयलो समाजाचे देगेरूच कसो आसलो फुटोवन फुटोवन लोकांक जाकेव देव खाला आयज तुमगेर येता जाकेव देंवलो आनी व्हडलें कुमसार जालो जेजूचो तेच घडयेक शीस जालो हांव म्हजें कितें आसा तें गरीबांक वांटां अद्दी गिरेस्काय आनी 4 पावटी दान धर्म करता सगळें सोडलें पयशांचेर हात मारतालो तो आतां लात मारूंक लागलो खोंट घालूंक लागलो हें सगळें सोडटा सायबा वांटां बरें कोत्ता दारूण जाल्लो आतां हांव दयाळ जाता दुबड्या सोवें गरजेवंतां सोवें सगळें वांटां जेजूचो तेच घडयेर शीस जालो जेजूचें मिसां म्हळ्यार हें ताच्या शिसांनी तेंच केलें सगळें सोडून ताचे फाटल्यान गेले कितें करपाक हेंच मिसांव पेसांव जावपाक लोकांक सोतावपाक दोळ्यान दुकां काडपाक लोकांचें न्हय बेसांव जावपाक रतन टाटा जालो आमचो गोंयचो साहेब तेंच करूंक झरोंत मेलो जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो 12 कोणटे 12 धर्मदूतांक जेजून आपयले पेद्रू आंद्रे जाकोब जुआंव फिलीप बार्तोलोमेव तोमास मातेव जाकोब तादेव सिमांव जुदास कारियोत 12 धर्मदूतांक जेजून आपयले 12 धर्मदूतांक जेजून तांकां आपयले लोकां मोदले विचलेले आपणा सोरशी दवरले पवित्र आत्म्यान थीर केले तांचे ताणे पांय धुले सेवा करूंक देग दिली तशेंच करूंक फर्मायले नवी आज्ञा दिली 12 धर्मदूतांक जेजून आपयले 12 धर्मदूतांक जेजून आपयले पेद्रू आंद्रे जाकोब जुआंव फिलीप बार्तोलोमेव तोमास मातेव जाकोब तादेव सिमांव जुदास कारियोत 12 धर्मदूतांक देवचार काडूंक बोळ दिले बरी करची शोकत दिली सांडलेल्यांक सोदूंक लायले संदेश प्रोत्साहरूंक सांगले मेल्ल्यांक जिवे करमुळे बोक्षे बुती आडवारले फुकट तुमकां मेळ्ळेले फुकट दिवंक तांकां सांगले 12 धर्मदूतांक जेजून आपयले पेद्रू आंद्रे जाकोब जुआंव फिलीप बार्तोलोमेव तोमास मातेव जाकोब तादेव सिमांव जुदास कारियोत 12 धर्मदूतांक जेजून आपयले जेजून 12 आपोवन आयज 12चे 12,000 जावन 12,000चे 12 लाख जावन 12 लाखांचे 12 कोटी जावन आयज बिलियन्स जेजूचे शीस जाल्ले आसात तरी थोडे उरल्यात जेजूची वळख नासतना
तांकां ती आमच्या कोरण्यांतल्यान जिवितांतल्यान उतरांतल्यान देखींतल्यान दोळ्याळाय बापाची वांटून तांकांय जेजूची ओळख दिवन तांकांय जेजूशी हाडून गोंयच्या साहिबाक आमच्या फुडें घालून ही मिसाची भेट फुडें व्हरूया. उबे रावन आमच्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. धर्मीक फुडाऱ्या पासत तांणी सगळ्यांक अदीक करून भायराल्यांत आनी मनीसपणाचो उणो मान भोगतल्यांक मोगान वेंगोंक बापा लागीं मागुया. राजकारबारा पासत तांणी सगळे तरेचे हिंसा आनी कोस्ट काकलुतीचे काडीज घेवन सोंपोवंक बापा लागीं मागुया. बाबार्थ्या पासत आमी सगळ्यांनी कुडीचे मोनाचे भावणाचे आनी दुर्बळकायेचे गावे सोंसतात तांकां काकलुतीन आपणावंक बापा लागीं मागुया. हांगासर एकठवल्या पासत भगवंत फ्रांसीस शावियराच्या पावलांनी चलून आनी भेदभाव करिनासतना सगळ्याच्या जिवितान खरो संतोष हाडूंक बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां दिल्ल्या आपोवण्याचेर तुजी काकलूत वांटूंक हाचेर आतांच आमी नियाळ केला. थोड्यो गरजो तुजे मुखार ती शिकवण आमच्या जिवितांत तो जेजूचो उलो आमच्या कानार घेवन आमी तसलें जिवीत जियोंक दुसऱ्यांक काकूत वांटूंक आनी तुजें राज विस्तारीत आमी वचूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. तानातवेरेच्या वेळार गायन घेतल्या C31. म्हज्या बाबडीन म्हज्या तुमच्या बळीदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या फळाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. हो मोगाळ बापा, तुझ्या नावाची मोहिमा परगटूं पवित्र आत्म्यान बागेवंत आम्रोजाचे मोन आनी काळीज बावार्थाच्या उजवाडान बोल्ली. या पवित्र योजनाचे पेटवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी भरों आणि आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसूं. आमची काहाळ जावं बहारूया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमरोज तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरोबोंक आमकां तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावंत देखीवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसुकबेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर भोवची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचेय बक्षण मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटोया. तुझ्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्वरा आख्खी प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबीचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा, फिलीप नेरे आमच्या गवडी बाबा, सिबिया आमच्या आदारी गवडी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाच्या बलिदानांत आजीर जाल्ल्यांची आज रोमार घेवन आयिल्ल्या केरी तिराकोल ह्या गांवच्या दोरेक कुटुंबाची दया कर. आंखबार बरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दौरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणटाना आमचें आपोवणें जावन आसा तें आमचें मिसांव दुसऱ्यांक बेसांव जावं, बापाची काकूत दयाळाय वांटूं आनी दुसऱ्यांक इल्लें आतेसांव करूं, कुशीन पडलेल्यांक पातक्यांक इस्कुरपा हें करूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकात पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली, हो देवाचो पूत, देवाचो मोग, देवाची काकूत, देवाचें बक्षणें आनी देवाचें आतेसांव एटेन्शन सगल्यांक दिवंक आयलो. ह्याच मिसांवांत आमकांय भागीदार केल्ल्यांक आपयलेल्यांक ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुजी भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेजलेली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion.
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, आमच्या बापा, अमृत दितेल्या जेवणान ह्या कोमुन्यावान आमी दादोशी जाल्या ताचे गोठायेन आनी बागीवंत आम्रोजाची देख घेवन धिरान आनी तुज्या मोगाच्या मार्गान धावी धावी वचून आनी स्वर्गार अमर जिविताच्या जेवणाची उतरां व्हरती गोडसाण संपूर्णयेन भोगून सासनाक आमी धादोशी जावंक पावू म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. इल्लो वेळ बसूया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री हेर्मोजेनस फेर्नांडीस ताका तशेंच केरी तिराकोलच्या आमच्या फिरगोसकारांक तशेंच सो बलिदानान वांटो घेतलोल्या आमच्या याज्ञीक बाबाक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय वचून तुमी कुमसार करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार. फाल्यां मलयालम भाशेन मीस आसतले 2:12-12:15 सिरो मलांकारा रायट. 3:30 मीस समरमतात आमच्यो कॉलेजीस. तशेंच 5 वरांचेर नागवा बार्देज फिरगोसकारां मीस समरमतात. डिसेंबराची 9 तारीख बागेवंत आंकवार मारयेचो निश्कोडूंक गर्भ संभव ही दोबाशीक परब. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑसवर्ल्ड ग्रेशियस 2:12-12:15 इंग्लीश भाशेन मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. निमाणे आशीर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद बापाची काकलूत सगल्यांक वांटूंक आनी जेजूचे शीस करूंक तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळें लासतले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान ह्या वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेतल्या U31. Cię prozalo Jezu, Cię witam, wolna ubrać,
संवसारा जेजू दिवच्या उर्बीन परतुवाची काजा साफ्राचेस कोशा मेरा जेजू दिवको आयलोन आका संवसारा जेजू दिवच्या उर्बीन परतुवाची